भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुतां. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, भोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूं म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें गोंदी बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुखेस्ताच्या बुजवणदारां, तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. Sorvispura mukarnia, takadin vasuya, totir koro amse taron, takawakanuya. Sorvispura mukarnia, takadin vasuya, totir koro amse taron, takawakanuya. Akhi pritum soglo sonsar, dachat satantasa. Uts porvut, kol dori, tanits korun alya. Sorvispura mukarnia, takadin vasuya, totir koro amse taron, takawakanuya. Sorvispura mukarnia, takadin vasuya, totir koro amse taron, takawakanuya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवेही आसूं. तुमची सोबे आसो.
मोगाच्या इश्टानो जायते पावटी आमी देवाक विचून काडूंक आमी चुकल्या बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आमी चुकल्या बऱ्योच वस्तू आमच्या जिवितान विचून काडूंक चुकल्या तोरिया आनी सबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया खाड जनतान दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोड पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो सपन्यान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध तो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोड पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kakut kor Somia kakut kor Krista kakut kor Krista kakut kor Somia kakut kor Somia kakut kor ह्या वेळार आमी आमची इंदेचावां देवा मुखार घालुया किरीत भाशेन आमच्या गोडच्या बसत जी कोण पिडयेंत आसात हॉस्पिटलांनी घरांनी कोश्टोतात तांचो उगडास करुया तांचे पासत मागुया तेच भाशेन जी कोण भाव भयणां वावर दोंदो सोदतात तांकांय आमच्या मनान हाडुया आनी जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचेय पासत भाग्यवंत आंदोनीचे विणवणी देवाक आमी आमची इंतेसवां उबारुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंदोनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजूद आमकां मिळूं आमच्या सोम्या तुज्या बुधा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना Amen. भाग्योत पावलोन खोलोसोकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचो भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेयात तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात ताचेर तुमचे जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थाक अदीक घट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसून कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावं चतूर रावात असले शाणेपण मनशाच्या परंपरेच्या आनी संवसाराच्या मूल तत्वां प्रमाणे जायत पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय ताचे मनसुबेत देवपणाची सगळी बोटी आसा आनी हे ताचे बोटींत तुमी भागीदारां
सगळ्या पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे सवे तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरवोनी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही: तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिली आनी त्याच बरोबर ताचे सवे तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. ताणें तुमकां ताच्या बरोबर पुनर्जिवंत केल्यात आनी सगळीं आमची पातकां बक्षिल्यांत. सुमूर्ती प्रमाणे आमचेर आड आसलें तें रिणाचे लेखपत्र ताणें काडून उडयले आनी कुर्सार किलावून तें नाच केले. आनी अशे पदव्यांक आनी अधिकारांक ताणें हिरोयली आनी आपल्या जोयताच्या परिवर्तनाक व्हरून संवसारा मुखार ताणें दाखयले. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. जबाब: सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. जबाब: सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब: सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो खणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रोचणेक कितलो माये मोगाचो. जबाब: सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासू सर्वेस्पोरा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजू आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा: हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वेचे आनी फळां दिवचे, तोखता तसलीं फळां. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात चालली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे: शिमांव, ताका पेद्रो म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम, माथ्यू, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणलोलो शिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. ताचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोडार रावलो.
थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जाल्लो आनी जुदेया जेरुजालेम दोर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोनातावन ताचे उतर आयकूंक वो आपली पिडा रोगांतली बरो जावन आयल्लो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेडे आत्मे त्रास दिताले तसले मनशां बरी जावंक लागलीं ताचे कडसून एक गूण बाय सरून तांकां बरी करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इश्टानो देवान आमकां तांक दिल्ली आसा सोत्या दिल्ली आसा विचून काडून आनी विचून काडप खूब गरजेचें आमी शॉपिंगाक वेता थंयसर आमी वस्तू विचून काडटा भाजी टोमाटां हाडूंक वेता थंयसर बरें तें हाडटा जावं तें म्हज्या घराक कसलोय पेंट लावंक जाय आमी तो विचून काडटा भुरगे तरणाटे फुटबॉल सिलेक्शनाक वेतात बरें खेळून तांकां विचून काडटले म्हणून हॉलिडेयांक वेतलो जाल्यार बरी डेस्टिनेशन्स आमी विचून काडटा विचून काडप खूब गरजेचें जरी तर आमी वस्तूय विचून काडटा जाल्यार मनशाकूय विचून काडटात विचून काडप गरजेचें काय ओय गरजेचें पूण सगल्योच आमकां आमच्यान विचून काडूंक जायना थोड्यो देव विचून दिता आनी त्यो म्हणल्यार जावं ती आमची फामील जावं तो आमचो देश जावं तो आमचे लुक्स तें देवाचें देणें आमी विचून काडूंक ना देवानूच आमकां दिला विचून काडटलो जाल्यार कितें गरजेचें मनशाच्या जिविता बाबतींत ज्यो वस्तू वा ज्यो मनशी आसात तें विचून काडप खूब गरजेचें जावं तो म्हजो जिविताचो सांगाती म्हज्या सासणां म्हज्या जिवितांत तो सांगाती कसो उरतलो त्याच पासत बरो तो सांगाती बरो तो मनीस विचून काडप खूब गरजेचें जावं तो म्हजो स्वभाव हांव बरो जावंक विचून काडटा ओ वायट लोकांनी म्हाका कशे भाशेन पळयल्लो जाय तो हांव विचून काडटा म्हजो स्वभाव आनी जावं तो म्हज्यो आवड्यो म्हाका जरी तर मूज वाजूंक जाय तें हांव विचून काडटां जरी तर म्हाका रांदपाचो गोश्त आसा तें हांव विचून काडटां जरी तर म्हाका शिकप करचें आसा उमेद तें हांव करतां म्हजे बाबतींत म्हज्या जिविता बाबतींत विचून काडप खूब गरजेचें पूण देवाच्या राजा बाबतींत उमक्याच जाणांक विचून काडप आनी दुसऱ्यांक भायर रावप हें सारकें काय हो एक प्रश्न वो देव सिलेक्टीव काय इज गॉड सिलेक्टीव आपणाक जाय त्याच मनशांक विचून काडटा कित्याक आमी जाय तें पळयत हांव थोड्यांक बरी भलायकी आसा जाल्यार दुसऱ्यांक तितली ना दुर्बळ आसा जाल्यार आस्तीक आसा कश्टतात जाल्यार सगळीं कश्टनात आनी हेच ह्याच प्रश्नाक ही एक ल्हानशी काणी जबाब दितली अशेंच एका इस्कॉलान एक क्लासीन मॉरल एज्युकेशन क्लास आसली आनी थंयसर हो सर प्रोफेसर आयलो आनी भुरग्यांनी त्या दिसा आपल्या सराक हे सगळे प्रश्न मांडले सर समाजांत संवसारांत सगळें वायट जाता बरें जाता तर देव उमक्याच जाणांक विचून काडटा थोड्याच जाणांक बरें तें दिता आनी उरलेल्यांक बरें तें दिना देव सिलेक्टीव देव विचून काडटा तेन्ना फरक करता आनी तेन्ना ह्या सरान खंय त्या भुरग्यांक हुजीर मुखार एक इद्र हाडलो विद्र कसलो विद्र आक्रोटाचो आमी म्हणटात वॉलनट्स आनी तांदून जाय ती वॉलनट्स आसली वॉलनट म्हणल्यार ही काजू बिये भाशेन बी ती खावपाची आनी ताका भायर कोट्टें आसता तें कोट्टें पयलें फोडूंक जाय तेन्नाच मागीर उपरांत ती बी मेळटा आनी ह्या सरान पुराय क्लासीक वांटली जरी तर थोड्यांक बरे अक्रोट मेळ्ळे म्हणल्यार कोट्ट्यां भितर बी आसली जाल्यार दुसऱ्यांक
कोट्टे पोल कोट्टे मेळ्ळें थंयसर बीच आसोंक ना तांकां बेश्टेंच कोट्टेंच मेळ्ळें आतां भुरग्यांनी कितें केलें जांकां बरी ती अक्रोटाच्यो बी मेळ्ळी तांणी ती थोड्यांनी खाली आनी कोळपां कोट्टी भायर मारली डस्टबिनांत मारली दुसऱ्यांनी बी खाली आनी कोट्टी दवरली कित्याक उपरांत त्या कोट्ट्याचें बरे भाशेन कितें क्रिएटीव बरी वस्त रचून हाडून दुसरीं भुरगीं जांकां भितर पोल कोट्टे मेळ्ळें तें तांणी निराशी जावन पुराय कोट्टें भायर मारलें पूण दुसऱ्यांनी पोकें कोल घेतलें कोट्टें घेतलें आनी तांचो तेच भाशेन बरो ती रचना केली क्रिएटीव कितेंय केलें आनी तेन्ना ह्या सरान त्या भुरग्यां वचेर ही मॅसेज हो संदेश दवरलो पळयात व्हड चूक जाता व्हड दोन चुकी आमी आदारतात जायते फावटी पयले सुवातेर आमी चिंतात की बरें मेळटा तेन्ना तांकांच देव विचून काडटा बरें आसा थंयसरूच देव विचून काडटा सगल्यांक अक्रोट मेळ्ळे पूण थोड्यांक बरें थोड्यांक वायट बरें मेळ्ळां तांकांच देवान विचून काडली असो समज न्हय आनी दुसरी चूक म्हणटात ती आमीच देवाक विचून काडूंक चुकतात बरें अक्रोट वॉलनट्स मेळ्ळे वायटूय वॉलनट्स मेळ्ळे पूण बरें आनी वायट हे नोदरे मुखार धरून तांचें आमी कितें बरें करतले हो प्रश्न जावंक जाय आसलो त्या भुरग्यांक पूण थोड्यांनी बरें तें केलें उरलेल्यांनी वायट केलें जायते फावटी जिवितान बरें येता वायटूय येता ते परिस्थितीन हांव देवाक विचून काडटा हो एक व्हड प्रश्न आनी हीच काणी आमकां ह्या प्रश्नाक जबाब दिता देव सिलेक्टीव न्हय आपल्याक जाय तांकांच विचून काडना आनी उरलेल्यांक भायर येता तसलो न्हय देव सगल्यांक विचून काडटा आनी हें आयचें आमकां पयलें वाचपूच सांगता ही चीट कोलोस्कारांक बरयल्ली कोलोसी हे गांवांत रावतली लोकांक आनी कित्याक थंयसर आड शिकोवण्यो उप्रासल्यो आनी ह्या लोकांक हे आड शिकोवणे आड शिटकावंक मागीर पावलो ही चीट बरयता आनी तो कसलो संदेश दिता जोरी तर ही आड शिकोवण्यो उप्रासले जाल्यार तांणी पयले सुवातेर जेजू क्रिस्तांतूच रीग घेवंक जाय गोट जावंक जाय ताचेर बाबार तीर करूंक जाय कित्याक जोरी तर ती जेजूचेर खोल बाबार दवरतली तेन्ना ह्यो आड शिकोवण्यो तांकां आलोवच्यो ना आनी कशे भाशेन खोल जेजू भितर रिगतली मागीर पावलोच म्हणटा एके भाशेन मुळां झाडाची मुळां जमनींत रिगतात तेच भाशेन आमी जेजूंत रिगूंक जाय कित्याक ताणेंच आमकां विचून काडल्या बावतिजमा उद्देश आतां बागेवन पावलो थंयसर म्हणटा देवान केल्ली सुनोत म्हणल्यार बावतिज तो आदल्या कोरांत सुनोत करताली आतां सुनोत ही नितळसाणीची कुणां आसली आनी तेच भाशेन देवान विचून काडलेली म्हूण दाखोवंक कुणां आसली पूण आतां मनशान केलेली सुनोत ना पूण देवान केलेली आनी तें म्हणल्यार बावतीज किरीत भाशेन देवान सगल्यांक बावतिजमा दिसा विचून काडल्या दूर एक मनशाक बावतिजमान विचला आनी आमी देवाचीं जाल्या तर देवान सगल्यांक हें आपोवणें दिल्लें आसा आमी देवान विचून काडलेलीं पूण आमकां वाडटा देव किरीत कार्याक आपयता आनी तें आमी शिव वर्तमानान पळयता कशे भाशेन देवान शीज जायते आसले पूण तातूंतल्या 12 जाणांक विचून काडटा आनी हे 12 जाणांक मागणें करून ताचेच येवजणे प्रमाणे विचून काडटा आतां जेजू ग्रुपिजम करूंक सोदतालो काय उमक्याच जाणांक विचून काडूंक आपणाक फायद्याक पडटले तांकांच विचून काडूंक हो प्रश्न जोरी तर हें आसलें जाल्यार जेजू जुदास इस्कारियोताक विचून काडचो नासलो जेजू क्वॉलिफायड आसा तांकां विचून काडटलो आसलो शिमांव वो दुसरे ते नुस्तेकार मातयो 2 वसूलदार रोमकारांचो बरो आसलो पूण उर्बेवंत शिमा आसलो तो रोमकारांचेर आड सगलो मिस्तुराद
ग्रूप तो विचून काडटा. कित्याक कित्याक ताका भेदभाव करूंक नाका आसलें. देवाचेच येवजणे प्रमाणे ताका विचून काडूंक जाय आसलें. एके भाशेन देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडून भेदभाव करिनासतना तो विचून काडटा आनी दर एकल्याक हें कार्य दिता. आयज होच जेजू आमकां नमुनो. सिलेक्टीव जावचें न्हय पूण बरे भाशेन विचून काडून आमकां उलो मारता. बागयोन आंतोनी उमक्याच जाणांक बरें करूंक ना, उमक्याच जाणांशी मिलाग्र करूंक ना, सगल्यांत हांवें देवाची पोरजां कशी ताणें सगल्यांत हांवें बरेंपण दाखयलें. आयज आमकां जेजू आनी बागयोन आंतून कसली शिकवण दिता काय पयले सुवातेर निराशी जावचें सोडूंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जें कितें वायट जाता आमी चिंतात देवान म्हाका विचून काडूंक ना, देव म्हजेर नदरूच घालयना. आमकां सगल्यांक देवान विचून काडलेलीं आसात. हें निराशीपण पयस दवरूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी बरें ते निर्णय घेवन बरें तें विचून काडूंक जाय. आमी सगळें विचून काडटलें पूण देवाक विचून काडूंक फाटीं. जायतें जिवितांत म्हज्या जाता पूण हांव देवाक विचून काडटां हो एक व्हड प्रश्न. जावं तें म्हज्या बऱ्या वेळार वो वायट वेळार देव म्हजें सांगाता आसा हें हांव स्वत मानतां काय. तिसरे सुवातेर फिरगोशेन वावुरतना एक पवित्र सभेचो फुडारी कसो वो फिरगोसकारां कशीं जायते फावटी चुकतात. उमक्याच जाणांक म्हज्या मना प्रमाणें चलतात ती वो म्हाका फायदो पडटलो ते आमी तांकांच विचून काडटात आनी उरलेलीं बाल्यां थंयसरूच तांचेर आनी कोणाचीच नदरूच पडना. देवाचें राज बांदून हाडटलो जाल्यार आमी सगल्यांक विचून काडूंक जाय. न्हय कोण बरीं आसात तीं क्वॉलिफायड आसात तीं तांकां देव पळयतलो. देव जाणा आपलें राज कशे भाशेन मुखार व्हरूंक जाय तें. जावं तो क्वॉलिफायड वो नॉन क्वॉलिफायड गॉड वील क्वॉलिफाय ऑल ऑफ अस. आनी त्या पासत भेदभाव करिनासतना जावं ते फिरगोशेन जावं ते समुदायान कसल्योय कार्यावळी आसूं भेदभाव करिनासतना विचून काडप पूण सगल्यांक एक मनान विचून काडूंक आमकां कृपा मागची गरज. चवथे सुवातेर राजकीय वेंचणुक्यो आमची एक व्हड जबाबदारी, आमचो हक तो आमच्या फुडाऱ्यांक विचून काडूंक. किरीत भाशेन ही आमची वेंचणुकेंतल्यान आमी बरें ते आमच्या देशाक जावं ते राज्याक बरो फुडार आमी भासायता. पूण जायते फावटी जाणा आसतना लेगीत आमी तेंच वायट करता, तेंच विचून काडटा. साद्या लोकांक बाड्या वाहनाक पेट्रोल घालूंक मेळना, म्हारगाय चडल्या खंय पूण रॅली काडूंक थंयसर पेट्रोल व्हारूंक कोणाचेंच मन हालोना दोलोना. एक तरणाटो आपल्या बापायक बाडे डायलिसिसाक व्हरता, आपलीच बायक व्हरता. कित्याक कारांत वतलो जाल्यार थंयसर चड पयशे, ताचोच परामर्श करूंक थंयसर जाय तो पयसो वेता. आमची असलीं भाव भयणां जायतीं कोश्टतात पूण हेर कारणाक पयशे व्हारूंक कांय नजो आनी हें वायट चालूच आसा. आमी तेंच वायट विचून काडटा आनी शेवटाक हेच फुडारी आमकां विचून काडटात. आमी जाका विचून काडल्यात ते आमकां विचून काडटात. तूं म्हजो सपोर्टर न्ही, हांवें तुका आदार करची गरज ना, तुमी ते जातीची, तुमी थंयसरलीं, हांव हांकांच आदार दितलो. जायते फावटी विचून काडूंक भेदभाव करतात. जेजून हें भेदभावाचें मन सोडून उक्तेपणी विचून काडलें आनी तांकां केरीत कार्य दिलें. सगल्यांक हें कार्य देवाचें बरेंपण मुखार व्हरूंक. देव आमकां सगल्यांक विचून काडटा. आमी आयज देवाक विचून काडटात काय? वो आमी जेन्ना दुसऱ्यांक देवाच्या कार्यान वापर करूंक विचून काडटा तेन्ना भेदभाव वापरतात काय? वो करतात जाल्यार ह्या जेजू लागीं कृपा मागुया. किरीत भाशेन आमचें हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, ताचे लागीं कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत ताका विचून काडूं आनी ताचेच राज मुखार व्हडूं
भेदभाव करिनासतना आमच्या भाव भयणी वेचून काडून आमकां दोर एकल्याक करपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर एका मनशाक काकलुतीन आनी दोयालेन वेंगोंक जेजू सारके मोगान बोललेलें कालीस तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकारी कायद्यांनी पोरजेचें जिवीत जोड करिना जावं पूण तांचें जिवीत होलो करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आय. देवाची भोक्ती फकत आमी बोंटांनी करिना जावं पूण सगळ्या आमच्या मनान आनी नितोळ काळजान देवाची खरी भोक्ती करूंक आमी वावरूंक ताचोच आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा ही मागणी आय. ह्या मिसांत जेरी आनी फिलोमेना डिसुजा हांच्या इतेसांवा पासत तशेंच आयच्या दुसऱ्या एका मिसांत इतेसांव घेतलोल्या सांतान कोलासो हाचे खातीर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुभाम आशिर्वाद फावो जावं तांचे खातीर मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी दोयाळ बापा ल्हानविकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Goa konyo barik olkyo unyan satat shiva koson Mosha bawa boyni wangla Jesu bitor jivit moje misar beton sata munsya Shiva udo poson kore munsyang soro Shivi soro kosen bapa Jesus sobem bonta tuka Shivit mosem munsyang soro Shivit soro kosen bapa Jesus sobem bonta tuka Shivit मोशा बाबा भयणीनो मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता दोसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळी आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवन सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवण्या खाल तुजे मोगान जीव सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसू आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पुराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या माना ही परब आमी समोरूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवून जिवीत आमकां ती दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव दुता आनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र Dolbarazo sorvis portu Dolbarazo sorvis portu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय Dolbarazo sorvis portu Dolbarazo sorvis portu Sorvis poraci navieta vakasoi usorgi tuka soy बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच खोशेन कोस्ट मरण चुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gum porgotuja Somia Jesu Tu się moronami co moronta Somia Jesu Tu się ponoci won kon porgota Somia Jesu Tu się elia
आम्ही ओतरेकता बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेवन दवरून वता बागेवन रांदून आनी चोर काणी तुका मानूल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dia Jesu vorbi, dia Jesu sangata, dia Jesu tai. Povitra आत्म्याच्या एक कोणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनाने वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणटना बरें तें विचून काडूं आनी एके भाशेन जेजूकूच विचून काडूं आमकां कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें तुजें नांव नांव पवित्र पवित्र जावं जावं तुजें तुजें राज राज आमकां येवं तुजी तुजी कुशी कुशी स्वर्गांत स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासरा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्या शांती सुद्दां खाव तुमची सोव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका पावना दुसऱ्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तोरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरीन हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवटता तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका आमेन
प्रार्थया सोर पदवीधार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्योन आनंदीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करून आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावून आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे तुमची सव्या सव्या आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तोकल्यो बागुया आमा मनशाची जाणवायन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां राखूं आनी अशी ती आमच्या बापाचे आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळखीन आनी मोगान बरून येवं आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळणकार. Santa Tony, Otsuriacha Bokta, Portugal, Sotu, Orot, Portugal, Tusha Grontar, Keota Bokta, Baluk Shisu, Raya Zorasa, Tusha Grontar, Keota Bokta, Baruch Shesum Raya Zorasa, Christa Pace Shastro Gore, Decum Tuem da Condire, Senadoria de Pregar Kele, Maslin fue solo de Aicole, Senadoria de Pregar Kele, Maslin fue solo de Aicole.